नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. गोयचे एके फार्मा कंपनीची नोकऱ्यांची जाहिरात. इंटरव्ह्यू मुंबई. आरजी म्हणटा बीजेपी नोकऱ्यो विकल्यो भायल्यांक. विजय. काँग्रेस मागता 80% आरक्षण. दबावा उपरांत कंपनीची ऍड रद्द. आम आदमी पार्टी जाल्या बायलां आनी दिल्ली विरोधी. खासदार स्वाती मालिवाला केजरीवालाच्या पीएन बडयली. आता सेटल करूंक दबाव. मुख्यमंत्री सावंत दिल्ली प्रचाराक उलयलो. केजरीवाल आनी आपाक बीजेपी भिल्या म्हूण केजरीवालाचेर टिका. मुख्यमंत्री सावंताच्या वक्तव्याचेर दिल्लीकार हांसता. आपाची मुख्यमंत्र्याच्या आरोपाचेर जाप. एप्रिल ते जून मजगती जाय पडटा मायज 150 ते 200 मेगावॅट वीज. मंत्री सुदीन म्हणटा अंदू 850 मेगावॅट वापरली. फुडें 950 लागपाचो अदमास. तमनार जाय. आयपीसीचे सुवातेर भारतीय न्याय संहिता. सीआरपीसी बदला नागरिक सुरक्षा संहिता. एव्हिडन्स एक्टाचे सुवातेर साक्ष अधिनियम 1 जुलय सावन चालीक लावंक गोंय पुलीस तयार. बंगालचे खाडीत तयार जाता अंदूचे पयले रेमाल चक्रीवादळ. मान्सूनाचेर जावये बरो वायट परिणाम. गोंयांत येलो अलर्ट 24 मेरेन वाडयलो. वारें गडगड जगलां मारून पावस. दोडामार्ग. गोंयचे शिमेवेल्या एक्सायज कचेरेचे बिल्डिंगेची हालत. गलगलाक पाविल्ली बिल्डिंग परत बांदची म्हूण मागणी. दिवचलचो आमदार म्हणटा फायल आडकली. गोंयचे एके फार्मा कंपनीची नोकऱ्यांची जायरात. इंटरव्ह्यू मुंबय दवरिल्ल्यान बोवाळ पडलो. सरकार भायल्यांक नोकऱ्यो वाडटा म्हूण विरोधकांचे फारार फार. गोवा फॉरवर्डाचो विजय म्हणटा कंपन्यांनी गोंयकारांक 80% आरक्षण जायच. आरजी मनोज म्हणटा बीजेपीन नोकऱ्यो भायल्यांक विकल्यो. काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. दबावा उपरांत ऍड फाटीं घेता म्हूण कंपनीची मुख्यमंत्र्याक चीट. ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टिजमेंट रिलीज करता आनी गोंयचो सरकार ओग्गी आहा. गोंयचो सरकार बिजी आहा इलेक्शनांनी. ही असली फकाणां चलची ना. आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळूंकूच जाय. हें केन्ना जाता? हें अशें स्टेजीर जाल्लें आहा जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देशांत सगळ्यांत हायेस्ट गोंयांत आहा. आनी गोंयांत आमी गोंयकारांक नोकऱ्यो आनी गोंयचे तरूण पिळगेक नोकऱ्यो दिवंक सोदनात आनी शकनात. आनी सरकाराक जर प्रश्न केलो जाल्यार सरकार म्हणटा आमचे कडेन डेटा ना. पूण हांव पयलींच वॉर्न करता. पयलीं म्हणल्यार हो इंटरव्ह्यू इमिजिएटली गव्हर्मेंटान इंटरव्यून करचो. हो 24 आनी 25 तारखेक इंटरव्ह्यू आहा ते इंडोकोचे कंप्लेन हे रद्द करचे. सगळे फाटभुंयेचेर हे सगळो बॅकग्रावंड आसतना हांव वगीच तो पिसो म्हणून बील मूव करना. हांवें एसेंब्लीन जी बील मूव केलां हांवें की 80% नोकऱ्यो प्रायवेट सॅक्टरान गोंयकारांक रिजर्व करच्यो म्हणट्यो. म्हाका तकली घुंवल्या म्हणून हांव हें बिलां मूव करना. हांव मुद्दाम मूव करता कित्याक ही परिस्थिती गोंयांत आसा की गोंयांत इंडस्ट्रीज आसात पूण गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळना. हे विकसीत गोंय न्हू, हे विकसीत गोंय म्हणजे विकसीत म्हणजे आमी विकता म्हणटा पळय तशें विकसीत गोंय जाल्लेलें आसा. नॉट विकसीत गोंय. हेंच्यांनी आमचे एक जॉब्स आयज मायग्रंट्सांक विकलेले आहा. आयज आमी एक एड पयली एका फार्मा कंपनीची. ती कंपनी जावन आसा इंडोको. हेच्याय पयलीं ह्या कंपनीन खुबशे अशे एडवर्टिजमेंट घातलेले आसा जेतून ह्या कंपनीचे रिक्रुटमेंट जाता महाराष्ट्रांत. अशें आसतना हें कितें चल्लां काय म्हणून प्रश्न पडटा. आनी सगळ्यांत शॉकिंग गजाल म्हणल्यार अशें चल्लां आसतना सरकाराचे वतून हातूंत कसलोच इंटरफरन्स जायना आनी हे कंपनीक हें सर्रासपणी करपाक सरकार अलाव करता. हे गजालीचो आमी निशेध करता आनी आमी कंपनी कडेन डिमांड करता इमिजिएटली तांच्यांनी तो रिक्रुटमेंट प्रोसेस आपलो जो महाराष्ट्रान करपाक सोदता तो स्टॉप करचो. गोंयचे अनएम्प्लॉयड युथांक प्रायोरिटायज करचें, तांकां प्राधान्य दिवचें. गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व करचो, दुसरे राज्यांतलो न्हय. मजगती विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घातलो. ते उपरांत इंटरव्ह्यू रद्द करता म्हणून कंपनीन मुख्यमंत्र्याक बरयला.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आम आदमी पक्ष सध्या बायलां विरोधी आनी दिल्ली विरोधी जाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली प्रचाराक गेल्ले कडेन उलयलो. दिल्ली बीजेपी हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान मुख्यमंत्री थंयचे मिडिया कडेन उलयला. केजरीवालाचे पीएन खंय आपाची खासदार स्वाती मलिवालाक बडयली. आतां तिचेर सेटलमेंटाक प्रेशर हाडटात. मुख्यमंत्री सावंताचो दिल्ली आपाचेर आरोप. ये जो स्वाति मलिवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे, वो चुप क्यों बैठा है, किस कारण चुप बैठे हैं, उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए. मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मलिवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है. ये अभी आम आदमी पार्टी बची नहीं है. दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है कि एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट बंगलोज है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है. मुझे लगता है कि उन्हीं के जो संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो सीएम हाउस में उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर यानी स्वाति मलिवाल के ऊपर वो एडमिट भी कर लेते हैं और इसी के ऊपर 3 दिन के बाद केजरीवाल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है. और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे, उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं. ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मलिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं. बीजेपी आपाक आनी केजरीवालाक भिल्या म्हूण केजरीवालाचेर टिका करतात. आपाचे सुरेल तिळवे आनी वाल्मिकीची मुख्यमंत्री सावंताचे टिकेक जाप. वाल्मिकी म्हणटा मुख्यमंत्री कितेंय उलयलो तरी दिल्लीकार केजरीवालाच्या कामाची पद्दत जाणात म्हूण ताका वेचून हाडटात. मुख्यमंत्री सावंताची वक्तव्यां आयकून खंय दिल्लीवाले हांसतात. गोयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फक्त आपल्या पार्टीचे कॅम्पेनिंग करपाक दिल्ली पाविल्लो आसा आनी थंय वचून करता कितें, फक्त केजरीवालाक गाळ्यो घालता, फक्त आम आदमी पार्टीची टिका. मुद्द्याचेर खंयचेच कॅम्पेनिंग करूंक नात. आनी तुमी मुद्दम तांचे थंयचे स्पिचीस पळयात, तांचे कितें आज कितें तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले, एक सुद्दां मुद्द्याचेर उलोवंक ना प्रमोद सावंत. एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो की आम आदमी पार्टी आतां ती पयले सारकी आम आदमी पार्टी उरूंक ना, ती आतां एक एंटी दिल्ली आनी एंटी विमेन पार्टी जाल्ली आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां, ही जी एंटी दिल्ली पार्टी जी आसा न्ही, ती फाटली 10 वर्सां जालीं आतां दिल्लीचे लोक तांकां मोठ्या संख्येन निवडून हाडटात. म्हणजे देशाच्या इतिहासान जितले बहुमत मेळूंक ना तितलें बहुमत आम आदमी पार्टीक आनी अरविंद केजरीवालाक फाटले 10 वर्सां जालीं दिल्लीचे लोक दितात. सो तुमी हे एंटी दिल्ली कशें म्हणूंक शकता. केजरीवाला पेक्षा बरी स्मार्ट सिटी गोंयांत बांदल्या म्हणून तुमी म्हणूंक जाय आशिल्लें की बाबा हांवें केजरीवाला पेक्षा चड गोंयांत नोकऱ्यो दिल्या म्हणून, आपणें केजरीवाला पेक्षा चड म्हारगाय गोंयांत कमी केल्या म्हणून. हें तुमकां कांयच सांगपाक जालें ना. तुमी फक्त केजरीवाल असो, केजरीवाल तसो, केजरीवाल जेलीन आसा, तुमकां भंय दिसता म्हणून केजरीवाल जेलीन आसा. खंयचोच पुरावो नासतना तुमी ताका अरेस्ट केला, ताका कॅम्पेन करून दिवंक जायना म्हणून. पूण सुप्रीम कोर्टान तुमकां केलो आनी ताका कॅम्पेन करपाक टायम दिलो. आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्लीन वचून कांय स्टेटमेंट करता. जे स्टेटमेंट ताका तांचे स्पोक्सपर्सन बरोवन दिता. चॅट जीपीटी वयल्यान डावनलोड केल्ले ट्वीट करपी चीफ मिनिस्टर आमकां थंय वचून ज्ञान दिता की स्वाती मालिवाला बद्दल आमचे
दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवाल हांणी स्टेटमेंट करपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता तांची जनरल नॉलेज सामकी वीक आशिल्ल्या कारणान ताणें ह्या 2-3 दिसांतले आमचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवाल हांणी केल्ले स्टेटमेंट पळोवना आसतले. स्वाती जी मलिवाल आसा तांचे जे व्हिडिओ आयल्या ते पळोवना आसतले, कारण तांकां संवय जाल्ली आसा ChatGPT वयल्यान ट्वीट करपाची, आनी स्पोक्स पर्सनान बरोवन दिले, तांचे जे ट्रेनर आसता तांणी बरोवन दिल्ले स्टेटमेंट वाचपाची. ते म्हणटा की आम आदमी पार्टी हांकां बायलांचे पडून गेल्ले ना, महिलां विरोधी पार्टी आसा. म्हाका एक याद दिन दिसता बाब डॉक्टर प्रमोद सावंताक की प्रज्वल रेवण्णा जाणे 2700च्या वयर व्हिडिओज केले. जाणे आपल्या आजी सारख्या घरात काम करपी व्यक्तींचेर रेप करून तांचेर व्हिडिओज केले. तांचे आजो, तांचो बापूय आनी ते स्वता नातू जांकां तांकां मानताली ती, तांचे सारख्या व्यक्तींचेर रेप केल्ल्याचे तांचेर एलिगेशन आसा. ते तुमचे पार्टी तर्फे लढले इलेक्शन, ते गायब जाले. तुमकां स्वल्प कन्नड येता, ती कन्नड जर तुमी जाणा आशिल्ले जाल्यार थंय वचून तुमकां कळटलें आशिल्लें की तुमी कशे तरेन थंय तांचेर जे महिलांचेर अत्याचार जाला ताचे बद्दल तुमच्या प्रायम मिनिस्टरान ना तुमी आवाज काडलो. गोंयांत एप्रिल ते जून मेरेन 150 ते 200 मेगावॅट मायज पावर लागता. अंदू 850 मेगावॅट वापरली. फुडल्या वर्सा 950 लागूंक शकता. मंत्री सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. वाडटे मागणेक लागून तमनार जायच. लोड शेडिंग अंदू कंट्रोलांत. सेक्शन कॅपॅसिटी परस चड लायट वापरता जाल्यार पळोवंक खंय घरांचें इन्स्पेक्शन जातलें. एक म्हणजे आमकां सदांच जी पावर लागता ती सादारण 650 मेगावॅट टू 700 मेगावॅट. आणि जेन्ना पीक आवर म्हणजे पीक डेज येता म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे आणि जून. एप्रील, मे, जून ट्युरिस्टूय गोंयांत येता, हिटूय वाडटा आनी त्या खातीर आमकां कमीत कमी 150 मेगावॅट ते 200 मेगावॅट एक्स्ट्रा पावर मागता. आतां ही पावर पयलीं आमी बूक करून दवरनाशिल्ले. आमी येत बसून 2 वर्सां पयलीं आमी सुरवातीकूच ही पावर बूक करून दवरता. आनी ही पावर जर बूक केली जाल्यार आमकां जो रेट आसा तो सादारण 7.5 एवरेज आमकां पडटा. अंदू 850चेर पावली. 750 मेगावॅटाची पावर अंदू आमकां 850चेर पावली. फुडल्या वर्सा 950 पावतली. त्या खातीरूच हांवें म्हटलां इन फ्युचर तन्मार प्रोजेक्ट आमकां जाय. ना, खंयच लोड शेडिंग जायना. अंदू जें पळय लोड शेडिंग म्हणटा तें खंयच आमी करना. फक्त आमच्यो ट्रीप जे जाता, हांवें आतांच सांगलें, कोणी कितें उलयता पळय तातूंत अर्थ ना. ट्रीप जो जाता पळय तो इम्पॉर्टंट, तांकां सारको आमकां लोड दिना म्हणून. आतां फॉर एग्जाम्पल दुर्गा आमच्या प्रभुनगरांतली गोश्ट तुमकां सांगली हांवें. तो ट्रीप कित्याक जाता, प्रत्येक घरां लोड वाडला. प्रत्येक घरां जर लोड वाडला जाल्यार ते जर दिलें, आमी 2 नवी ट्रान्सफॉर्मर आतां आमी इन्स्पेक्शन करचें पडटलें आमकां. IPC, CRPC आनी एव्हिडन्स एक्टाचे सुवातेर नवे 3 भारतीय क्रिमिनल कायदे लागू करूंक गोंय सज्ज. भारतीय न्याय संहिता, नागरीक सुरक्षा संहिता आनी साक्ष कायदो चालीक लावंक काम चल्लां. 1 जुलया सावन नवे कायदे लागू करूंक पुलीस खातें तयार आसा. केसी फास्ट ट्रॅक जातल्यो. फॉरेन्सीक पुराव्यांचेर भर दितले. मिडिया खातीर पुलिसांचें सत्र जालें. नए कानूनों में किस प्रकार से हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि 1 जुलाई से पहले जनता भी इस योग्य हो जाए कि इन नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में देश में कोई तकलीफ ना हो. इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है. मुझे याद है कि 26 जनवरी को जब गोवा पुलिस ने गोवा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें सीएम साहब खुद भी आए थे, आप लोगों ने उसको बहुत ही पॉजिटिव कवरेज दिया था और ये देश की पुलिस में चर्चा का विषय बना कि गोवा पुलिस
इस इनिशिएटिव को गोवा की प्रेस ने बहुत पॉजिटिव ढंग से जनता के बीच में लेकर के आए और वी वर वन अमंग्स द पायनियर. गोवा वाज वन अमंग्स द पायनियर because of you people, that people have come to know that we are going to implement new laws. देखिए ये 1 जुलाई से this system will be brought into place. How EFI will be recorded, how those things will be done, we are working, the system is in progress right now. Those systems are being built right now. We are in consultation with judiciary also in this. So the exact answer we will be able to give to you once those procedures are complete. Yeah, right now the idea of this presentation is to just give the information that a provision for EFIRs have been made, and from 1st of July systems will start kicking in to get these enforced. बंगालच्या उपसागरांत रेमाल चक्रीवादळ तयार जाता. अंदूचें पयलें वादळ. वादळाचो मान्सूनाचेर बरो वायट परिणाम जावं येता. रेमाल वादळ भारताचे दर्यादेगे वटेन आयल्यार मान्सून बेगीन पावंक शकता. वादळ उदेंतेक गेल्यार मान्सून आडकतलो. गोंयचे वेधशाळेन पावसाचो येलो अलर्ट 24 मे मेरेन वाडयला. नेटान वारें, गडगड, जगलां मारून पावस पडपाची शिटकावणी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दोडा मार्ग आनी गोंयचे शिमेर आशिल्ले अबकारी कचेरेचे बिल्डिंगेची हालत. वण्टीक वेरो गेल्यात. पाग्यार गलगलाक. बिल्डींग परत बांदची म्हूण थळावे मागतात. देवचलचो आमदार म्हणटा कांय गजालींक लागून फायल खंय आडकल्या. रोखडोच प्रस्न तडीक लायता. सध्या जर पळयशात जाल्यार दोडामार्ग 2 असले आउटपोस्ट असले पुलीस आणि एक्सायज चेकपोस्ट असले. पुलीस आउटपोस्टाची फायल हांव आमदार जाल्याक मूव करून पर्सनल फॉलो करून आज तिसर काम चालू आसा आणि फुडल्या 2 म्हयन्यान काम जातलें आनी चकाचक बिल्डींग जातली. सरकारान ताचेर 50 लाख म्हणटा. सेम वे एक्सायजीची आमी फायल मूव केल्ली आसा पॅरलली. पण थंय कितें तरी टॅक्निकल इशू आसलो. सो त्या टॅक्निकल तो मातसो थोडो डिले जाला. पण जशे पुलीस आउटपोस्ट जाला म्हणजे सगळे रिनोवेशन जाला, ताचे रूफ, फ्लोरिंग, भिंती सेम स्टेजीचे हाचे आमी करतले, त्याचे एक्सायजाचे करतले आणि ते प्रोसेसान आसा. हांव ती फायल पर्सनली मूव करता आणि थोड्याच दिसांनी ते टेंडर करून आमी तें काम आमी करून घेतलें. तुका फक्त एक्सायज डिपार्टमेंटाचो टॅक्निकल इशू आसले म्हणून ते थोडे डिले जाले. तरम गांव खतपूर घाटंबरशें पंचायत एक सरपंच. पयल्या पासून मी पळयता की हेची बिल्डींग आसात न्हू ती एकदम अशीच हे जाल्ली आहा, वाद जाल्ली आहा. आनी मी त्या साहेबांक सांगलें की हे काम मातशें बेगीन बेगीन घ्या म्हणून हाती. ते अजून हातीन घेतलेलेच ना. तशें आहा निदान हें केलां न्हू ते ते पद्दतीन तरी करा अशें. तुमच्या दुकान आसा न्हू कितलीं वर्सां तुमी? आमचें दुकान आहा तें खूब वर्सां खूब वर्सां हें आसतना वारी असते माझ्या पासून आसा दुकान. तेन्ना पासून तुम्ही पळयता? तेन्ना पासून मी पळयता. अशीच आहा अशीच आहा ती कापेक घातली. पूण भितर कशी आहा ती धोकादायक आसा? भितर धोकादायक म्हणजे आसता खूब वर्सां न्हू आसूंक शकता ती. आतां कापेक घालपाचें कारण कितें आसता? कापेक म्हणजे ते ह्या वर्सा तरी उलोवनी फुडें काम करूया अशी हे पद्दतीन सगळें मोडून पडाल म्हणून तेची कापेक घातली. हां भितरले भाग कितें जाला बी तशें? भितर भिंती आहा खूब जुन्यो भिंती इतल्यो जुन्यो भिंती तांकां तशें कांय तशें हें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. पूण सांगपाक जायना पावस पडत जाल्यार तुमी कोसळो करूं शकता. वाशे पडले सगळे वाशे पडले सगळे हे सायडीचे वाशे सगळे पडले आनी तेंचे निमाणेचे
तशेंच जावन झाकलें आनी झाकून दवरलेलें आहा तें. आनी काल जेन्ना वादळ पावस येयलो तेन्ना सुद्दां मातशी थोडी पडल्या. ते काम करतात ते तशाच परिस्थितीन ते काम करतात. काय करतलो ते हे बाबडे आतां जीव मोटीन करून ते काम करता. जाल्यार 40 वर्सां जालीं आमकां बघता. आमी जेन्ना मुंबय गाडी वता तेन्ना आमी सोडाक विकी आसा तेन्ना ही बरी हाडली आनी आतां ती ही पावली व्हडोंक पावली तेन्ना काय तरी ती उपाय तेजो करा आतां. आतां ती पडटली व्हडोंक पडटलीच ती रायत ना तेका काय तुमी तेजे निर्णय घेया आतां. शिराचे व्हेरिकोस दुयेंसाचेर उपचार करूंक जीएमसींत एंडोव्हेनस लेजर मशीन वापरूंक सुरू केलां. लेजर ट्रिटमेंट दिवन शिराचे व्हेरिकोस देंवयतात. जीएमसीचो डीन दोतोर शिवानंद बानेकार नवे तंत्रज्ञाना विशीं मिडिया कडेन उलयलो. फाटल्या 4 दिसां सावन एंडोव्हेनस लेजर मशिनान उपचार सुरू केल्यात. गोंयांत सुमार 20 ते 25% लोकांक खंय हें दुयेंस आसा. A new facility which is a cutting edge technology in the treatment of varicose veins, which has been started in Goa Medical College. And with me I have Dr. Pawan Kumar, who is an expert interventional radiologist. So the incidence of varicose veins in state of Goa is almost 20 to 25%. I suppose you know what is varicose veins. It is a condition where the veins of the leg become very tortuous. They become bluish in color and they become very big, and they do not function normally. The normal function of the vein is to return blood back to the heart, and this small thing which is seen causes a lot of dysfunction in the lower limbs. So now what we have done is we have introduced a machine which is called as endovenous laser treatment machine. Now this machine you can use through a small hole of 2 millimeters in the vein, and you put a fiber of a laser inside the vein, and you send the laser waves and you coagulate this vein, you contract this vein and reduce the size of the vein, and this becomes your treatment, and the recurrence rate शांतादुर्गा कुंकळकान्नी विशीं नाका जाल्लो वाद करपी वादग्रस्त श्रेया धारगळकार आनी नमिता फातर्पेकाराक कॅप एंड कोर्टान अटींचेर जामीन दिलो. 25,000 बॉन्ड आनी 1 म्हयनो कुंकळे पुलीस स्टेशनार रिपोर्टिंग करपाचें. दोगांकय फातर्प्यां पांय दवरूंक बंदी. धर्मीक भावना दुखयल्यो म्हूण दोगांकय भितर वडयल्लीं. फ्रांसांत फामाद कान्स फिल्म फेस्टिवलांत संवसारभरांतल्यान सेलेब्रिटीची घे गर्दी. महोत्सवांत सुमार 130 देश वांटेकार. वेगवेगळ्या देशांनी आपल्या फिल्माचे स्टॉल लायल्यात. प्रुडंट कान्सांत सचिन चट्टेकरच्यान थेट कान्स फेस्टिवलाचो 6व्या दिसाचो नियाळ. Countries from all around the world are represented here at the Cannes Film Festival, like Ireland, Morocco, Romania, and there's also a short film corner rendezvous industry meeting. There are also several buyers and distributors who are present here at the festival. You can also see stalls from China, Iran, and there you can see the poster which talks about censorship. As we've heard that filmmaker Mohammad Russell Luf will be present here for a press conference which is supposed to take place on the last day of the festival, which is on 25th, and his film is in the competition section. There are also stalls from countries like Mexico, Dominican Republic, and of course there is also a stall from India. Countries like Kazakhstan, Taiwan, Taipei, Brazil, Hong Kong, and many others, more than 130 countries are here at the Marché du Film. This is not just a marketplace where countries set up their stalls, but there are discussions, conversations, and seminars also that take place at the Marché du Film. Documentaries also have a special place at the Cannes Film Festival. There's a space for them called the Cannes Docs.
And there are buyers and sellers, distributors from all across the globe that come here, including the famous Shochiku from Japan and many other small and big distributors. After all, without the business of cinema, there perhaps wouldn't be any cinema at all. And as a result, at the Mashudu Film, which is the biggest film market in the world here, which happens at the Cannes Film Festival, there are buyers and sellers from different parts of the world to come and, well, do the business of cinema. As a result, we have stalls from different parts of the world, different countries set up their stalls here, and also there are many studios and small-time distributors who've come from across the world to sell their films and, of course, to buy and distribute films as well. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, GOTP ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.